इतल्यान एक मॅटर जाला की डेप्युटी सरपंच उल्हास मोरजकारांका डिस्क्वॉलिफाय केला. सो तुम्ही ॲडवोकेट असले ऑपोजीट पार्टीचे, सो कितें सांगपाक सोदता? सो बेजिकली आमचो अनंत तुळसकर म्हणून कंप्लेनंट आशिल्ले. ताणें कंप्लेन घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार की हो जो डेप्युटी सरपंच आसा तांच्यांनी जेन्ना 2017च्या टर्मात नियरली 8 lakhs ताणें आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्ले. जो पंचायतीचो फंड आशिल्लो तो आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्लो आनी ताका कॉरस्पॉन्डिंग रेजोल्युशन्स नाशिल्ले. ताणें जे तो पेमेंट ताणें सांगिल्लें की आमी कॅशबुकान एंट्री मारिल्ल्यो की हो पेमेंट्स आमी लेबरांक खातीर केला म्हणून, बट ताचे रिसिट्स नाशिल्ले, वावचर नाशिल्ले आनी हो जो अमावंट आशिल्लो तो बजेटान सँक्शनूय नाशिल्लो. सो आमी ह्या ग्रावंडाचेर आमी कंप्लेन घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार. आमी हायकोर्टान येवन हायकोर्टा कडसून डायरेक्शन घेतिल्लें की ती कंप्लेन टायम बाउंड मॅनरान डिस्पोज ऑफ जावची, कारण तातूंत फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज आसा म्हणून, जी हायकोर्टान आमचें पेटिशन अलाव केल्लें आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक 3 म्हयन्यां भितर ती कंप्लेन डिस्पोज ऑफ कर म्हणिल्ली. ती कंप्लेन काल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्पोज ऑफ केल्ली आसा आनी आमची कंप्लेन अलाव करून उल्हास मोरजकराक डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा बिकॉज ही हॅज एक्टेड डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ विलेज पंचायत ऑफ सांगोळडा. ताणें जे फंड्स विड्रॉल केल्ले ते फंड्स विड्रॉल एज पर प्रोसिजर नाशिल्ले म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. अशी आयज ऑर्डर जाल्ली आसा. ताका फुडल्या 2026 पर्यंत फुडल्या टर्मा खातीर सुद्दां ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. ओके, ते ऑर्डरीन अशें मेन्शन केल्लें आसा की तुमी आतां म्हटल्यार 8 लाख पूण ते 16 लाख तेणी हें केला म्हणून ते बरयल्लें आसा. सो कशें कितें अमावंट आनी इवन तो फुडें तेची इन्क्वायरी जावची, मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी जावची, प्लस ते रिकवरूय जावचें अशें. सो तेचेर कितें कंप्लेन 2 फोल्ड घातिल्ली. एक कंप्लेन आशिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार की ह्या मनशाक, कारण तो ही वॉज प्रेझेंटली ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, सो ताका पयल्यान पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करचो. रेकॉर्ड सगळे सीज करून जो चीफ ऑफिसर आसा, जे कलेक्टर आसा, ताका मॅटर रिफर करची रिकवरी खातीर. सो एक भाग डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्पोज ऑफ केल्लो आसा, ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिकवरींग द लॉस विच इज कॉज टू द विलेज पंचायत, the matter now will be positively filed before the chief officer, which is the collector, for the recovery of the loss that is caused to the village panchayat. So we are in process of filing that, karan he ekda complaint is, that complaint is going to be a background and the basis to initiate further process of recovery. Sir, fine बीन कितें impose जाल्ले हा? As of now fine impose जाल्ली ना, बट जे ताणें पयल्या प्रश्नाक उत्तर दितना सांगला, लॉस जे ताणें कॉज केल्ले आसा नियरली 8 lakhs, तो ताचे कडसून रिकवर पॉझिटिवली जावपाक जाय म्हणून आतां आमी कलेक्टरान चीफ ऑफिसर ऑर्डरीन 16 lakhs बरयल्ले आसा. तातूंत त्यो दोन कंप्लेनी आसा. सद्या एकूच कंप्लेन डिस्पोज ऑफ जाल्या, दुसरी कंप्लेन अजून पेंडींग आसा. बट त्या एका कंप्लेनीन 8 लाख ताचो अमावंट आशिल्लो, रफली अप्रॉक्सिमेटली 8 लाख आशिल्लो. त्या संदर्भान आयज ही ऑर्डर जाल्ली आसा. दुसरी कंप्लेन पेंडींग आसा, ती बीन पॉझिटिवली डिस्पोज ऑफ करतली अशें आमकां अश्युरन्स दिल्लो आसा. सो कंप्लेन कोणा मुखार पेंडींग आसा? डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो आतां एट प्रेझंट फक्त 8 लाख रिकवर करचे. 8 लाख रिकवर करचे, नॉट 16. Not 16. As of now, the order also, which is circulated to all the press media, order only speaks about 8 lakh. But the complaint, because the information that we have gathered under RTI clearly reveals that the financial irregularity is to the tune of 16 lakhs. Okay. So we will positively follow up the second complaint also, so that the loss which is caused that is recovered. And second disqualification जावंक शकना. Disqualification already जाल्ले आसा. Now in second complaint our focus is going to be only to recover the loss that is caused to the village panchayat. So now this is recovery is 8 lakh plus interest, no? Yes. No, it won't be interest, but it would be positively with the fine which the authority may deem appropriate. Okay, so it is not yet decided about what fine About it the will recovery, that proceedings have not yet decided. be. It will be with the collector. Yeah, it would positively go before the collector. Right. Because once this complaint is decided, the matter gets referred or positively gets filed before the collector.